फाटले कांय दीस जाले वास्कोंत भायर गाडयांनी नुस्तें विकता म्हण थळावी नुस्तेकारां आपल्याक गिरायक जायना म्हण कागाळ पालिके कडेन करतालीं. देखून पालिकेन मार्केटा भायर गाडयांनी नुस्तें विकप्यांचेर नदर दवरपाक इन्स्पेक्टराची निवड केल्या म्हण म्हायती नगराध्यक्ष नंदादीप रावत हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. इश्यू जालो की सगळीं नुस्तेकारां येवन भायर बसले. एक्चुअली इश्यू कांयच ना, तेंच्या भितर कॉन्फ्लिक्ट जाली आनी ती रागा बरोबर येवन भायर बसलीं. तेका लागून मातसो पब्लिकांक त्रास जालो. म्हाका दिसता खंय तरी आमी वचून थंय सेटलमेंट केलां. हांव चीफ ऑफिसर आनी आमचे इन्स्पेक्टर वचून तांकां सांगलें की ते म्हणलें होलसेल विकपाचें ना. म्हाका दिसता हालींच तामशे चड पडलेले त्या कारणान ते रिक्षेकार येवन डायरेक्ट खंय तरी थंय पार्क करताले आनी डायरेक्ट विकताले. तेका लागून हांवें फाल्यांच्यान इन्स्पेक्टर थंय अपॉयंट केला आनी तो अशें होलसेलींग करूंक दिवपाक ना. डायरेक्ट नुस्तेकारांक सप्लाय जातली आनी समज टायमींग आहा थंय सपोज 11 ते 6 तेच्या भितर होलसेलींग जावचें ना. आनी समज कितें जाता जाल्यार मागीर ते डायरेक्ट व्हरोन फॅक्ट्रीन घालतले होलसेल.